फाटल्या म्हयन्यान हरमल बिचार जेन्ना शेकवालेचे कामगार आणि जो लोकल हा तेज्या मदीं झगडी जाल्ली आनी झगडेन जो लोकल आसलो थंयसरलो तेजें मरण येयल्लें। मागीर तें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जाल्लें, मागीर तेका तितून सगळे एक्युज्डाक पुलिसांनी धरलेले। मात मांद्रे पुलीस स्टेशनान तेन्ना एक लेटर केलें की ज्या शेकार झगडी जाल्या ते शेक खंय तरी सबलेट केला म्हणून। सबलेट म्हटल्यार कोणाक भायल्या लोकांक चलोवंक दिल्या म्हणून टुरिजम डिपार्टमेंटान लेटर केल्लें की तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून। सो टुरिजम डिपार्टमेंटान ते सगळे आपली इन्क्वायरी करून ते खरेंच सबलेट आसल्या कारणान तेका डेमोलिशनाची ऑर्डर काडलेली। मात शेक ओनर खंय तरी हायकोर्टान वचोन तेका स्टे आतां पर्यंत हाडला। मात टुरिजम डिपार्टमेंटान सांगलेलें की आसा तितके शेकांचे सो तेजे सबलेट चेक करतले खरेंच ते ओनर चलयता काय ना ते। मात आतां जो डिपार्टमेंटा कडल्यान डेटा येयला त्या प्रमाणे नॉर्थ गोवान टोटल 220 जे शेक्स आसा तितूंतले 109 जाणांक खंय नोटीस धाडल्या आनी 38 आतां पर्यंत तांकां आसा ते सबलेट म्हणजे आनी कोणाक चलोवंक दिला म्हणून तेंच्यांनी असो डेटा दिला। आतां तांकां एक हियरिंग आसतली, हियरिंगाक तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक जाय, ना जाल्यार परतोय तेंचे डेमोलिशन आनी टर्मिनेटाची ऑर्डर टुरिजम डिपार्टमेंट दितले। हे जाले आतां नॉर्थ गोवाचे। आनी आतां सावथ गोवान आहा ते आतां टोटल आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे 140 ते 150 अशे शेक्स आहा। ते आतां ही जी मोहीम नॉर्थ गोवान चालू आसली ती मोहीम आतां सावथ गोवानी खंय तरी जातली म्हणून आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा। स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी।